राज्यात PhD केल्ले 65 जाण बेरोजगार आसात, जाल्यार 12वी जाल्ले वट्ट 38,122 जाण बेकार आसात। ताचे उपरांत 31,793 जाणांनी पदवी घेतिल्ले घरा बेकार आसात। विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान विधानसभेत विचारिल्ल्या लेखी प्रश्नाक कामगार मंत्री बाबूश मोन्सेरातान जाप दिली। राज्यातली बेरोजगारी उणी करपा खातीर कामगार खात्यान कसली पावलां उबारल्यात असो लेखी प्रश्न विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी विधानसभेत केल्लो। ताका जाप दितना कामगार मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी सांगले की रोजगार मेळचो म्हूण राज्यात दर वर्सा हजारांनी तरणाटे रोजगार विनिमय केंद्रात अर्ज करतात। सद्याक PhD केल्ले 65 जाण बेरोजगार आशिल्ल्याचे दिसून आयला। तशेंच 38,122 जाण 12वी केल्ले बेकार आसात, जाल्यार 31,793 पदवीधर जाल्ले कामां नाशिल्ल्यान बेकार आसात, अशें मंत्र्यान सांगलें। राज्यांतल्या बेरोजगार लोकांची आंकडेवारी। शिकूंक नाशिल्ले 611, 6वी मेरेन शिकिल्ले 1,172, 9वी मेरेन शिकिल्ले 7,439, 10वी मेरेन शिकिल्ले 16,488, 12वी मेरेन शिकिल्ले 38,112, 10वी उपरांत डिप्लोमा केल्ले 1,274 बेकार आसात, 12वी उपरांत डिप्लोमा केल्ले 3,134 बेकार आसात, ITI केल्ले 7,975 अजून मेरेन बेकार, पदवीधर जाल्ले 1,793 बेकार, पदव्युत्तर जाल्ले 8,955 जाण अजून मेरेन बेकार, PhD केल्ले 65 जाण अजून मेरेन बेकार आसात। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।